दीस बुधवार, जानेराची 22 तारीख 2025. पयलें वाचप हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 7 ओळ 1 तावन 3 आनी ओळ 15 तावन 17 पर्यंत. भावा भयणीनो, मेल्किसेदेक सालेम गांवचो राय, सांगातास परमोन्न देवाचो याजक, दुस्मान रायांक पाडावकन पाटी येतल्या अब्राहमाक तो मेळोंक गेलो आनी ताचेर ताणें आशिर्वाद घालो. ताकाच ते अब्राहमान आपणा लागीं आसलेल्या सगळ्यांच्या 10th वांटो दिलो. मेल्किसेदेक नांवाचो पयलो अर्थ नितीचो राय म्हूण. दुसरो अर्थ तो सालेम गांवाचो राय देखून शांतीचो राय म्हूण. ताच्या बापायचो वा आवयचो वा पुर्वजांचो सयत चारित्रीक धाकलो ना. ताचो जल्म केदळा जालो वा तो केदळा अंतरलो हेंय आमी नेणाव. तो देवाच्या पुताबरी म्हणयेत. तो सासनाक याजक. मेल्किसेदेकाच्या सारको आनी एक याजक नेमक जाला जाल्यार हो सगळो विचार आनी की स्पश्ट जाता. हो रक्तमासाच्या नियमाक सरी जावन याजक जाल्लो न्ही, बगार नास करूंक जायनातल्या जिविताचे पदवेन याजक जाल्लो. पवित्र पुस्तक रुजवात दिवन म्हणटा, तूं सासनाक याजक मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 109 1, 2, 3 आनी 4. श्लोक. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सासनाक याजक. म्हज्या सोम्याक सर्वेस्परान सांगलें, बोस तूं म्हज्या उजव्याक, पाडावकन तुज्या वैरींक, तुज्या पांयांताळा हांवें घालीसर. श्लोक. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सासनाक याजक. तुजे राजवडकेची पदवी सियोनाथावन सर्वेस्पोर तुका दितलो, म्हणून तुज्या दुस्मना वयर राजवड चलय. श्लोक. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सासनाक याजक. पवित्र थळार तुका पदवी लाभलेल्या दिसा तुजी परजा संतोषान तुजे सेवेक लागतली. फांत्याच्या दोवा बरी हांव तुका जल्म दितलो. श्लोक. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सासनाक याजक. सर्वेस्परान सपूत दिला, दिल्लें उतर तो बदलचो ना. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सासनाक याजक. श्लोक. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सासनाक याजक. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. जेजू सर्गीच्या राजाची बरी खबर परगडतलो आनी लोकां मदली सर्व इतराची पिडाशिडा गूण करतलो. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 3 ओळ 1 तावन 6 पर्यंत. जेजू परत्यान एक पावटी सिनेगोगान भितर सरल्या वेळार थंय आकुडलेल्या हाताचो एक मनीस आसलो. तेणें सब्बाता दिसा जेजूकाय ताका बरो करीत गाय म्हणून पळोवंक आनी करीत बी जाल्यार ताचेर गुन्यांव मांडूंक म्हणून थोडे जण पारोत करीत आसले. जेजू आकुडलेल्या हाताच्याक म्हणालो, उठ आनी मुखार ये. उपरांत थंय आसले लागीं ताणें विचारलें, आमचो कायदो सब्बाता दिसा कितें करूंक फरमायता? बरें करूंक की वायट करूंक? एक मनशाचो जीव वाटावंक की जीव काडूंक? पूण ते वगेस रावले. धवळ रागान ताणें तांचेर आपली नदर भोंवडायली, कित्याक तांच्या काळजाचे धरुणाये खातीर तो खंतीभरीत जालो. आनी आकुडलेल्या हाताच्याक, तुजो हात लांब सोड म्हणालो. आनी त्या मनशान तो लांब सोडलो आनी ताचो हात सारको जालो. तितल्यार फारिजेव भायर गेले
आनी हेरोदी पक्षेच्या जाणां संगी मेळोन जेजू कसो लगड काडचो म्हणून मतलब करूंक लागले. देवाचें उतर हें, वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. सगळो हप्तो आमी आमचे समर्थेन जियेतना हर एक सब्बात आमी देवाचे समर्थेन जियेता. हो सब्बाताचो अर्थ. सब्बात आत्मीक नदरेंत देवाचो दीस. मागणे आनी आराधन आमी देवाक भेटयतना ताचे मजतेन आमी देवा संगी विशेव घेता. हो देवा संगी संतोष पावचो दीस. जेजू आकुडलेल्या हाताच्या पिडेस्ताक सब्बात दिसा गुण करता. सब्बात मोठसो उद्देश जेजू खंडीत नातलो, पूण जेजूचो उद्देश पिडेस्तांक गुण करचो. सब्बाता दीस वायट करूंक आडवरला, बरें करूंक सदांच अवकाश आसा. पेल्याक बरें करचें सब्बाता दीस भोव माया मोगाची करणी. पेल्याक आमी बरें करतना देवाक आमी महिमा दिता. नियमशास्त्र पाळच्या फारिजेवांक आनी बरें करच्या जेजूक सब्बात विविध अर्थ दिता. नियम पाळचें लोकांक एक वजें आनी बंदड जावंक नजो. सब्बात आचरण करचे विशीं जेजू नवो अर्थ दिता. सोमी सब्बाताचो धनी.